अशें कित्याक भायर काडलो तुमकां भायर ओडून हांव नको कितें जालें तें पूण हो सरकार भियेल्लो आसा हो मिनिस्टर ना हो विश्वजीत राणे आसा जो भियेल्लो आसा कडकडलेलो आसा हो प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री गोंयचो हो भियेल्लो आसा कडकडटा आयज सद्याक आमी भिवंक ना अजून मातसो आमी ठाम मातान आसा की जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हाडपाना आनी ह्या सरकाराच्या अंतरणान पुलिसांनी फोर्सफुल्ली आमकां भायर काडल्या ऑर्डर आयल्या म्हणटा ऑर्डर आमकां दाखोवंक ना बींग हांव आमदार आसून म्हाका उखलून झरोन झरोन ह्या स्टेप्साचेर झरोन झरोन म्हाका हांगा भितर थेयला आयज ही दादागिरी ह्या बीजेपीची जाल्ली आसा विधानसभेन भायर घालताले आयज ह्या ऑफिसांच्यानी आमकां भायर घातल्या आयज हांगा जाणटी बायलां आसा जी बायलां कालच्यान 24 वरां जालीं कालच्यान ती हांगा आसा मातशी बसून तांकां आपूस काय ना एक मातशी तरी काकूड हाडपाची आसली की बाबा येवन तरी तारचें कितें सांगचें कोण मामलेदार आसूं कोण कलेक्टर आसूं कोण मिनिस्टर आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं कोणाक काकूड ना गोंयकार मेल्यार चलता पण ह्या दिल्लीकारांची पोटां भरपाक जाय हांकां ह्या दिल्लीकारांक हांकां आख्खें गोंय सोंपोवपाक जाय मात एक सांगता आमी हे गोंय जे आमचे दायज आसा ही आमची माती ही आमची आवय ही आमी आवय विकपाक दिवपाना मोरासर झूज दितले ही आवय कशीच मारपाक दिवपाना ही फक्त पयशांची लॉबी आसा हे विकते घेतले ह्या मिनिस्टरान ह्या सीएमाक आता आमकां विकते घेवपाक तुमचे कडेन काम आसतात ना आसा येवन दाखया हाडा जाता तितले करून आमी हांगा कोर्टाक उजो पेटयता तुमच्या आमकां आपस्ताद दवरता की आमी गोंयकारांक हांगा उजो घाले रावतले आनी फुडले पिळगेक एक दिशा दाखयतले एक क्रांतीची दिशा दाखयतली की क्रांती घडोवंक शकता खूब जाण म्हणटा हो बीजेपी अशें जाल्या तशें जाल्या अरे बाबा तुमचे घडे भरल्या आनी हे घडे जे आसा ते काबार करपाक आमी आवाज उठयल्लो आसा आनी आवाज आनीक नेटान जातलो आनी आयज हांव डिक्लेअर करता तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव डिक्लेअर करता की जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फाटी घेयना तेन्ना पर्यंत हांव उपोशणाक बसतलो मोरासर मेल्यार चलता मेले विरेश बोरकर तेमी ओडून मॅन हँडल केलो आज हांव आतां थिंग वचपा भायर सरलो सगळे ऑपोजिशन एमएलए विजय सरदेसाई युरी आलेमांव एल्टन कार्लूस एडवोकेट कार्लूस विरेश आहा हांव आहा आनी क्रूज आहा सगळ्यांनी आज भायर सरचे येवचे विरेशाक थँक दिवपाक दीस फायट इज नॉट अबाउट विरेश दीस फायट इज फॉर गोवा हे आज जें जाता एमएलए ओडून भायर उडयताय मागीर मुठाय विवा पोर्चुगाल कित्याक मुडचका म्हूण आज ही परिस्थिती जाल्ली आहा गव्हर्मेंट ऑफिसीस ताका वेगळे तरेचो मान दिवपाची गरज आसा गव्हर्मेंट ऑफिसराक मान दिवपाची गरज आसा आनी कित्याक ते सरकारान जे निर्णय घेतला त्या कायद्या प्रमाणे सरकार वयतले कोणी आडून तशें दवरूं शकना सरकाराचे निर्णय जे कितें आसा की बाबा सरकाराच्या ऑफिसान कोणी थंय वचून तांकां बांदून दवरूं शकना काय कितें करूं शकना आनी म्हाका तरी दिसता म्हाका तुका बी गरज बारा पत्रकार म्हणून तुका बी हांव बांदून दवरूं शकना कित्याक आहा तें सरकार योग्य तरेन डिसिप्लीन एक आसपाक जाय सरकारी ऑफिस एक मंदिरा सारको आमी ताका वापर करपाक जाय आनी ते पॉलिटिकेचो वापर थंय जावन उपयोग ना कोणी खंय मेमोरेंडम काय कितें दिता तें दिवन तेणी आपल्याक करूंक जाय सरकार योग्य तरेन निर्णय घेतले पूण सरकारान जे निर्णय घेतला की गव्हर्मेंट ऑफिसेस हॅव टू बी रिस्पेक्टेड देर इज अ डेकोरम इन गव्हर्मेंट ऑफिसेस एंड दॅट इज रिस्पेक्टेड फॉर गव्हर्मेंट प्लेस इज लायक अ प्लेस ऑफ वर्शीप एंड इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप एंड देर आर रूल्स रेग्युलेशन्स बाय वीच गव्हर्मेंट ऑफिसेस हॅव टू बी लुक्ड एट एंड इट इज इम्पॉर्टंट एंड द लॉ will take its own course to ensure that discipline is maintained and government offices run smoothly. काही आमकां कॉलेले की स्टेपा उजो लागलो 3 दिसांक सुमार कॉल येयलो आमी कॉल येतकूच रोखडीच टर्न आवट केलो आनी उदो बरो व्हडलो आसल्या कारणान आमी आमची सेकेंड टर्न आवट आपयली आनी चड उदो आसल्या कारणान आमी कुंडयची फायर स्टेशन आपयली तशीच मडगांवची फायर स्टेशन आपयली टोटल कितल्यो गाडी लागल्यो कमीत कमी 20 गाडी आमी तरी मारल्यो वाटो सुद्दां ना वचपाक सारकी कंडक्टेड एरिया खूब सारकी गाडी हाडून काडपाक खूब प्रॉब्लेम जावपाक रबर आसलो आमचो प्लास्टीक एल्युमिनियम लोखंड तशेंच ते मेडिसिनाचे ते वेस्ट आसले पळय ते सगळे स्टोर केल्ले आसले उदक प्लास्टीकच्या कारणान तो पालातालो उदक परतून पेटलो समजी परतून पालात पेटत रावतालो इतलो सुद्दां उदक मारलें जाल्यार पयलींच्यान तो पेटत रावता आनी फोम मारलो उदक सुद्दां मारून तो पालना ना तशें काय आमी कितें आसा काय फायर सिस्टम काय सांगना आपल्याला जायना
आमची काय दवरपूय नासली आमी पयलें तेन्ना कांयच तेंगे सेफ्टी नासलें. सो लॉस बीन कशें आनी कॉज ऑफ फायर बीन कितें कळ्ळा? तो सांगतालो कोण सायडीचा उलो येयलो आसून तेंच्यांनी काय खबर ना म्हणटा. ना पण तेंका लायसन बिसन कितें आसा? पण फायराचे नॉर्म्स कितें पाळ्या तेंच्यांनी? कांय ना. तुमी पळयता आयज आमी आसात ते आशेवाडा हांगासर आनी हांगासर अशें एक स्टोर रूम जो सगळे मेडिसीन जावं प्लास्टीक जूट अशें हांगासर स्टोर करून दवरलेले गुदावांक फातोडचेर 3 सुमार उजो लागलो आनी जवळ जवळ 20 फायर बंब हांगासर हाडचे पडले. आनी त्याच प्रमाणे आजुनूय तुमी पळोवपाक शकता हो उजो कितलो व्हडलो आहा तो. आजुनूय हो उजो सद्या तरी मातसो कंट्रोलान येयल्लो आसा पण तरी आसतना हांगा फायर बंब जे आसा अजून आसा. तेन्ना आमी विचारले की बाबा हांगासर हे स्टोर करून दवरपाक लायसन आसा काय ना पण ते अजून पर्यंत कांयच कळना. तलाटी हांगासर आतां येयल्लो आसा. तलाटीक आमी आतां विचारले जाल्यार तो म्हणटा आपणें तेंचे कडेन पेपर मागल्या म्हणून. पण पेपर मागल्या आतां पेपर मागल्या पण हेच्या पयलीं इतले स्टोर करून दवरपाक हेका कोणें परमिशन दिलें हांगासर तें कळना. फायर नॉर्म्स तेंचे कडेन कांयच हांगा पाळिल्लें ना. हांगासर लागीं लागीं सगळीं घरां आसा आनी त्याच प्रमाणे येदो व्हडलो उजो आनी इदो व्हडलो हो स्टोर रूम हांगासर कसली व्हडली घडणूक घडपाक शकताली. आनी म्हाका दिसता हेजेर सरकारान कितें तरी अशें स्क्रॅप यार्ड आहा तेंचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आशेवाडेच्यान प्रोटेंडा खातीर विवेक प्रभू. आख्खे इंडियेचे स्पिरिच्युअल लिडर हिंगासर आयज हाजीर आसा. ह्या मंचाचेर आयज हाजीर आसा. हे आमचे सौभाग्य आनी खोशी भोगता की गोवा जे स्पेशली हे बीच एरिया जे सदांच लोक म्हणटा की हिंगासर ट्युरिजम जे आहा हे एक भाशेन जो कल्चर आहा तो वेगळोच आहा. पूण आयज आमकां जो आमचो कल्चर पळोवंक मेवता गोंयचो कल्चर इंडियेचो कल्चर हो स्पिरिच्युअल फेस्टिवलान पळोवंक मेवता. आनी हांव मागता की हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल एवरी ईयर हर साल यहाँ पर होना चाहिए. हर साल. and it should be held in Kalangut beach. आमची विलेज पंचायत कलंगूट यांनी स्वागत केल्ले हा बाब जोसेफ सिक्वेरान हे फेस्टिवल. आणि फुडल्या येता ते वर्सा आमी सद्गुरूंक सांगूंक सोदता की हिंगासर हे वो आख्खो जो एरिया आसतलो वो फुल आख्खे गोंयचे लोक आनीक आनीक येतले. इंडियेचे लोक येतले, वर्ल्डाचे लोक येतले, फॉरेनरूय हिंगा भाग घेतले. इतले आमी हिंगासर आख्ख्या हॉटेल इंडस्ट्रीन वी विल ऑल्सो सेंड फ्लायर्स की सगळे फॉरेनर जे आहा तेंकां हे लायक आसा, हे योगा लायक आसा. हे आयज जो आमी मॅरेथॉन केल्लो आहा, स्पिरिच्युअल मॅरेथॉन केल्लो आहा जो भुरग्यां खातीर आहा, जाणट्या खातीर आहा, म्हाका दिसता आख्खे गोंयच्या लोकांक हिंगासर आयज आनी फाल्यां भाग घेवपाची गरज आहा. आणि माइकल लोबो उन्होंने इतना सुंदर वक्तव्य यहाँ दिया. हम सब आह्लादित हुए, प्रसन्न हुए उनके वाणी से, इसलिए क्योंकि गोवा की पहचान जो है वो गोवा की पहचान मलिन नहीं होनी चाहिए. गोवा की पहचान लोगों के दिमाग में गौ भूमि के रूप में होनी चाहिए. बिहारा उपरांत गोंयांत SIR मोहीम पुराय केल्या. 2002च्या इलेक्ट्रोल रोला प्रमाण 11,85,000 मतदार आशिल्ले. SIR उपरांत 10,75,566 मतदारांची नोंद जाल्या. We have a total net deletion of 1,27,468 voters. So this makes it 10.75% of the electoral roll which we had on 27th October. So this is like the entire exercise. So we have two types of deletion. One were in the ESDD, one were which were removed after the hearings, whose names were deleted after the hearing, but there were additions also. So net deletion is 1,27,468. 100% our electoral roll is with photo electoral roll. 100% epic coverage is there, and we have 18 to 19 years new voters also, which is 3.41% of the total electoral roll. Gender ratio pre-draft roll was 1073 during the draft time. Now it is final roll, it is 1068. We did the rationalization of polling station also. So initially Goa has 1,725 polling station. We added 8 new and deleted 2. So net mein now we have 1,731 polling stations with us.
As far as those who were having Portuguese passport, the list which we got from FRRO, Regional Passport Office and Home Department, the list which we got, out of that 428 persons' name were there in the draft roll, and again notices were issued, suo motu notices issued by EROs, and 420 people were deleted, those who had Portuguese passport. Another 8 are under process because their Form 7 we received after 19 January, which was the last date of claims and objection. So today we have published the roll, so next week they will also be processed. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय प्रोफेशनल लीग 2025-26 मॅच फिक्सिंग जाल्या म्हूण शापोरा युवक संघान गोवा फुटबॉल असोसिएशना कडेन कागाळ केल्ली. जेएफएच्या नीती समितीन निवृत्त पुलीस उपअधीक्षक संदेश चोडणकाराक इंटेग्रिटी अधिकारी म्हूण नेमून चवकशी सुरू केल्ली. 2025-26 गोंय प्रोफेशनल लिगांत मॅच फिक्सिंग केल्ल्याचो आरोप. मॅच फिक्सिंग जाल्या म्हूण शापोरा युवक संघानूच जेएफए कडेन केल्ली कागाळ. मॅच फिक्सिंग केले म्हूण शापोरा युवक संघान आपल्या 9 प्लेयरांक भायर आयिल्ले. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या नीती समितीन चवकशी केली. निवृत्त उपअधीक्षक संदेश चोडणकाराक इंटेग्रिटी अधिकारी म्हणून नेमिल्लो. संदेश चोडणकारान ह्या प्रकरणाची चवकशी पुराय करून रिपोर्ट दिलो. रिपोर्टाच्या आधाराचेर जेएफएन 14 खेळगड्यांक 288 पानांचें आरोपपत्र धाडलां. तातूंतले चडशे शापोरा युवक संघातले आदले खेळगडे आशिल्ले. खेळगड्यांक जाप दिवपाक 10 दिसांचो प्रास दिला. मजगती जेएफएचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडीस सांगता, 2022 जेएफए ताबो घेतना गोंयच्या फुटबॉलांतले हे सगळे प्रश्न ना करपाक आनी वेवस्था निवळ करपाचें उतर हांवें क्लबांक दिल्लें. तें ध्येय साध्य करपाचे दिकेन आमी पावलां मारता. जेएफए कार्यकारी समिती हातूंत आस्पाव आशिल्ल्या सगळ्या आड शक्य तितली खर कारवाय करतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ताजी जी एंट्री दवरल्या तातूंत ब्लॉकाक विश्वासान घेवना अशें तेंच्यांनी मत थंय मांडलेलें. आनी थंय आमचे अध्यक्ष आशिल्ले अमित पाटकर ताणें सांगलें की आपूण 2 दिसान येवन मेळटा आनी ब्लॉका कडेन मॅटर डिस्कस करता. जेन्ना आतां चेतन भाटेकाराचो जेन्ना भितर प्रवेश जातलो काँग्रेसीन तेन्ना तुमची कितें भुमिका आसतली? हांवें म्हाजी भुमिका स्पश्टपणे आमच्या काँग्रेसच्या लिडरा मुखार मांडिल्ली आसा. हांव ताका म्हणजे जो भाटीकार काँग्रेसीन प्रवेश करता तें हांवें वेलकम केलां. कित्याक काँग्रेस पार्टी खूब मोठी पार्टी आनी आमी संघटीत रावपाक जाय. काँग्रेस पक्षाचो विस्तार जावपाक जाय. एंट्रीक म्हजें कांय ना, पूण फुडलो जो कितें भाग जातलो बायपोल इलेक्शनाचो कॅन्डिडेचर हो भाग म्हाजे कडेन डिस्कस जाल्लो ना. आमी ल्हानपणा पासून मित्र आसा, वांगडा खेळटाले बी, म्हणून राजकीय आमी मित्र न्ही. राजकीय तागेली आयडियोलॉजी वेगळी आशिल्ली, म्हजी आयडियोलॉजी वेगळी आशिल्ली. तुमी पळयल्या तो मोगो पक्षान आशिल्लो, हांव काँग्रेस पक्षान आशिल्लो. सो आयडियोलॉजिकली आमी केन्नाच मॅच जावना दोगूय जाण. पर्सनल लेवलाचेर आमी मित्र आसा. पर्सनल रिलेशन वेगळें आशिल्लें आनी पक्षाचें रिलेशन. आतां तो जर काँग्रेस पक्षान जेन्ना येता तेन्ना आतां तेजी आयडियोलॉजी आमी पयलीं पळोवची पडटली. तेजी आयडियोलॉजी खंयच्या दिशेन आसा. मजगती केतन भाटेकाराच्या एंट्रीक खंय फोंड्या ब्लॉकाचो विरोध. आमचे पोंडाचे ब्लॉक जो पोंडाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब विलियम हाणें एक लेटर केल्या रिगार्डींग ऑब्जेक्शन ऑन भाटिकाज एंट्री. ती म्हाका आयजच मेवल्या, आयज मॉर्निंग म्हाका धाडल्या आनी इट इज एड्रेस टू LOP श्री राहुल गांधीजी, तशेंच मल्लिकार्जून खरगेजी प्रेसिडेंट AICC जायते, आनी तशेंच आमचे प्रेसिडेंट GPCC प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकराकूय केल्या आनी आमकां CC येयल्या. सो इट इज ऑब्जेक्शन्स ऑन, इट इज नॉट ऑब्जेक्शन एज सच. ते कितें म्हणटा, द ब्लॉक हॅज नॉट बीन कन्सल्टेड. सो म्हाकाय दिसता दे शूड हॅव कन्सल्ट. दे हॅव नो इश्यूज ऑफ टेकिंग पीपल इन द पार्टी, पूण एटलिस्ट ब्लॉकाक तरी सांगूंक जाय. We just again once again want to appeal to the people of Panjim to vote for the candidates that they believe to be the best. Panel has been give any impact? No, see nothing. I want to wish them the best of luck and everything also. They also have good candidates on their side. We have very good candidates on their side. So I will not say anything about them. May the best man win. Although people will vote for what who they feel is right. भारतीय जनता पक्षाक परत एकदा ह्या म्युन्सिपालिटीन निर्विवाद 30 सीट दिवचे अशें हांव विनंती करता. 7 वर्सान रोहित मनसरोतान एक मेयर म्हणून बरें काम केल्लें आसा. तेच आमी डेव्हलपमेंट लोकां फुड्यान घेवन वचून जे पणजेन डेव्हलपमेंट जाला, जरी मातशें स्लो जालें पूण आज तुम्ही पळयत जाल्यार पणजेन जें सगळें
चारूय तरेन एक जे बरें डेव्हलपमेंट जाला तेजेरूच आमी डेव्हलपमेंटाचेरूच आमी लोकां कडेन मतां मागूंक वतले आनी आमकां खात्री आसा की सगळे जाण आमचे तिसूय उमेदवार सादे बहुमत न्ही प्रचंड बहुमतान आमचे पॅनल सगळे निवडून येतले. सिद्धार्थ बाबान सांगला तशेंच रोहित बाबान सांगला तशेंच आमी सगळे आमचे जे पॅनल बॅलन्सिंग आसा ओल्ड न्यू फेसीस सगळे आसा एक्स सगळे मेयरूय आसा सगळे जाण खुबशे जाण 500 जाण आमी एक्स मेयर आसा आनी प्रत्येकाचो आशिर्वाद घेवन देवाचो आशिर्वाद देवीचो आशिर्वाद घेवन प्रत्येकाचो आशिर्वाद घेवन आमी हे पॅनल जिखपा खातीर फुडें सरले. 30, 40, 50, 60 MLD जो भंडारा मिराबाग म्हणटा सावड्ड्यान करतात ही एक फीट केस जंय सरकार नाका आसतना डेव्हलपमेंट करता लोक मागनासतना विकास करूंक वता. डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा जो मॉडल आमी आमचे मतदारसंघात वापरतात जंय लोकांक जाय तें करपा खातीर झगडप. हांगा लोकांनी कोणें मागूंकूच ना. हांगाचें उदक काडून ते व्हरतात पंचवाडी म्हैसाळ म्हणटा थंयचे सरपंचाक आदले सरपंचाक जर विचारले तर तो म्हणटा आमी केन्ना हें उदक मागूंकूच ना म्हणून. सो सरकार आउट ऑफ द वे वचून 400 कोटी रुपया एक प्रोजेक्टाचेर मोडटा. हातून कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट सरकाराक आसा. पायपलायन जर भितर घेतली जाल्यार 400 वर्साचें एंटायर बजेट एक प्रोजेक्टाचेर सरकार मोडटा जो प्रोजेक्ट लोकांक नाका आनी लोकांनी खंयचे मागूंकूच ना. सो ह्या सरकाराक ह्या एसेंब्लीन आमी ह्या इश्यूचेर हो इश्यू आमी काडटले. वी विल एन्श्युअर दॅट नो प्रोजेक्ट इज पुश डावन द थ्रोट्स ऑफ द विलेजीस. ताका जर तें नाका जाल्यार तें जावंक जायना. गांवच्या लोकांक जें कितें जाय तोच प्रोजेक्ट थंयच सरकारान पयशे मोडूंक जाय हें आमचें स्टँड आहा. हाजे पयलीं आमचे चीफ इंजिनियर मिस्टर बदामी हांणी वचून थंय ग्रूप जो आयिल्लो तांकां एक्सप्लेन केल्लें. हांवूय स्वता काही लोकांक गणेश गांवकाराच्या ऑफिसां मेळिल्लो. सादारणशे 15-20 लोक आयिल्ले आनी तांकां थंय हांवें समजावन सगळें सांगिल्लें. तरी आसतना परत एक्सप्लेनेशन जर जाय जाल्यार आमगे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ते ताजेर PPT तांणी तयार केल्ली आसा आनी ती PPT ते तांकां सादारणशे 27-28 तारखेर दाखयतले. डेप्युटी कलेक्टरान त्या प्रमाणे मिटींग घेतिल्ली आनी डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां की सगळ्यांक PPT प्रेजेंटेशन दिवचें म्हणून ते सादारणशे 26-27 तारखेर दितले. एंटर हुई और मैं जैसे ही ऊपर गई और मैं वहाँ रुकी थी मैंने जस्ट देखा कि नीचे का जो ये फ्लावर का स्टार्टिंग है वहाँ से हल्का सा स्पार्क था. बाय द टाइम मैंने स्टाफ को बुलाया एक्सटिंग्विशर लाए ओनर हमारे जो है वो आ गए एवरीबडी हेल्प्ड अराउंड फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया बट वो तब तक 10 सेकेंड में आग ऐसे फैल गई तो सारा सेंटर का जो फ्लावर था वो प्लास्टिक होने की वजह से सारा बर्न आउट हो गया. आग लगने का एग्जैक्ट रीजन क्या था? शॉर्ट सर्किट हुआ था? शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है पॉसिबल बिकॉज और तो कुछ रीज़न है नहीं. वो जो फ्लावर था उसी में सारे वायर्स कनेक्टेड है. कस्टमर थे उसमें? नहीं, नो कस्टमर्स, नोबडी वाज हार्म्ड, माय स्टाफ इज सेफ, एवरीबडी इज सेफ. अभी लॉस क्या हुआ? नीचे का पोर्शन या खाली ऊपर का? ऊपर का हुआ है, नीचे एवरीथिंग इज सेफ. मोर देन 5 lakhs. मोर देन दैट है. रेस्टोरेंट बाय नेम अल्बायली वागातोर फायर इन्शुरन्स जालो नॉट केले फंक्शन इमिडिएटली फायर जो आहा तो तितून सिलिंगाक आहा तो आमी तो कंटेन केलो आनी 70 to 80% जी प्रॉपर्टी आहा ती आमी सेव तेजी केली. एट द सेम टायम रेसिडेन्शियल हावज आसा थंय आमी फायर जो म्हणटा तो वचपाक तो दिवना. इमिजिएट एक्शनान आमचे बाकीचे सरावंडींग आसा आमी थंय सेव केलो. कोण इंजर्ड बीन कोण कितें ना इंजर्ड कितें काय आता ही सुनावणी जी आसा ती 19 मार्चा नंतर जावपाची शक्यता आसा कारण गोवा फाउंडेशन ह्या म्हापसाच्या संस्थेक जे मुख्य याचिकादार आसा ह्या एकंदर प्रकरणात तर तांकां 2 आठवड्याची मुदत दिल्ली आसा. केंद्रीय उच्च अधिकार समितीन जो अहवाल सादर केल्लो आसा गोवा व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या संदर्भात तर त्या अहवालाच्या संदर्भात गोय सरकारान आपले जे आक्षेप आसा ते नोंदलेले आसा. हे सगळे जे आक्षेप आसा या अहवालाच्या संदर्भात जे गोवा सरकारान नोंदलेले आसा तर त्या संदर्भात गोवा फाउंडेशन जे आसा ते आपली जे आक्षेप आसा
त्यांची नोंदणी करपा खातीर तांकां 2 आठवड्याची मुदत दिल्ली आसा. सर्वोच्च न्यायालयाचे जे न्यायमूर्ती आसा तेंच्यांनी गोंय सरकारच्या बेफिकीरपणाच्या वृत्तीचेर बोट दवरून जी म्हादई व्याघ्र राखीव क्षेत्राची आणि गोवा व्याघ्र राखीव क्षेत्रा संदर्भातली जी मुख्य फायल असली तीच गायब केली गेल्ली आसा. तर ही फायल गायब जावप हेच्या फाटले षडयंत्र जे आसा ते कोणाचे हे गोंयकार पूर्णपणे वळखून आसात आणि एकंदर त्या संदर्भात कान उघडणी जी आसा ही गोंयच्या वन खात्याचे केल्लेली आसा. वन खात्याची निष्काळजीपणा निष्क्रियता जी आसा ही ह्या एकंदर प्रकरणाचेर सारखी अधोरेखित जाल्लेली आसा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीन तांकां धारेर धरलेले आसा आणि आता ही फायल जी गायब जाल्लेली आसा त्याची चौकशी सुरू जावपाची आसा. ही खरी म्हळ्यार आमच्या भारतीय न्याय व्यवस्थेची एक प्रबळ शक्ती जी आसा ही आमकां दिसून येयलेली आसा. गजाल म्हटल्यार थंय रिटर्निंग वॉल आसूंक जाय. ते रिटर्निंग वॉल नासल्या कारणान तेजी गाडी घेवन तो सकयल गेलो आनी ते खड्यान तो भितर भरून उरलो थंय आनी तो मेलो. मेळटकूच हांवें हांकां पंचायतीक सांगलेलें की थंय रिटर्निंग वॉल पळय लास्ट टायम पासून खूबदां बोवाळ मारता की पंचायतीक हांगा कंपनीक पण सांगलां रिटर्निंग वॉल करचें आनी ट्रान्सपोर्ट कितें तें चालू करचें हांगा. तेर आसून कंपनीक प्रिकॉशन घेवंक ना. 5 सुमार 5 ट्रान्सपोर्ट बंद आसता हरशीं. 5 उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू आनी जे फ्लॅग दाखोवपाक जे लोक आसता ते ना गायब हांगासरले कोणूच नासलो. तुमी जे मेरेन म्हाका एश्युरन्स दिना रिटर्निंग वॉल बांदपाक हांगा शिरगांव जे बांदेकारा सावन 50 मिटर सकयल आहा तर त्या रोडाचेर तेंची गेटी कडेन सकयल मातशें 10 मिटर तर रिटर्निंग वॉल बांदचो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. आतां ताका हांव रिटर्न कितें आहा ते मेमोरेंडम आमचे दितले शिरगांवचे कितें आहा ते आमचे जेन्युइन इश्यू आहा ते आनी ताका ते दितलो आनी तेणे मागीर तेणें सांगलो आपल्याक दी आपण फुडें कितें आहा ते आपण करून हेड ऑफिसाक घालता आनी आपण करून दिता. उनकी डिमांड क्या है? तो रिटर्निंग वॉल बनाने है ना उनका. रिटर्निंग वॉल की उनकी डिमांड है? पहले उस एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से बोल रहा है, सेफ्टी के लिए बोल रहा है. हाँ ओके ओके. और ये देने के बाद कितने दिन में वो देखते हैं ना, पहले प्रपोजल आने के बाद देखते हैं ना. अभी बन रहेगा ट्रांसपोर्टेशन? नहीं बोला चालू रहेगा.